पयले सुवातेर आमी शुभ वर्तमानाचे सुरवातेक अशें आयकलां, ओरोंबाक सोप दासलो आनी सोप देवा सोबे आसलो आनी सोप देव जावन आसलो। बाबा भयणानो, देवान ही आख्खी सृश्टी रचल्या। देव हे सृश्टीचो रचणार आनी हे सृश्टीन आमी सगलीं जी येता। देव उतर उलयता आनी हो आख्खो संवसार ताणें रचून हाडला आनी तुजे आनी म्हजे आदीन तो केला। हे सृश्टीन जियेतना जायते फावटी हे सृश्टींतल्यान जायतें बरेपण आमी आमच्या जिवितांत घेतला। देखून आयच्या शुभ वर्तमानांतलो पयलो संदेश तुका आनी म्हाका हे सृश्टी खातीर देवाक आर्गां दिनवास दिवया, कित्याक हे सृश्टींतल्यान तुवें आनी हांवें तुज्या आनी म्हज्या जिविताक जायतें बरेपण घेतलां। हे सृश्टींतल्यान तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जायतें बरेपण आमी अनुभवलां। देखून हे सृश्टी खातीर देवाक आर्गां आनी दिनवास।